सुवार्तेन तू जेजून एका शास्त्रीक ताचे जाणटेकायची जाप आयकून देवाच्या राजात हांव तू चड पयस नाय म्हणून फुगारलें. पयस नाय म्हळ्यार लागीं आसाय म्हूण जालें न्हय. हीच ती देवाच्या राजाक लागीं करची गजाल. शास्त्री आनी जेजून एकामेका उलयल्ली. हीच ती गजाल मोगाची. मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो. मोग न्हय अर्द करो बगार सगळ्या काळजान मनान आनी सक्तीन करूंक जाय जाल्लो. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक सलीस इतलो महान उपादेश वर्तो उपादेश सलीस कसो जातलो. केवळ देवाचो मात्र वा पेल्याचो मात्र मोग करून उपादेश पाळूंक असाध्य. हे दोन्ही उपादेश एकाग एक मेळून आसात. एकांत आनी एक प्रकाशित जातात आणि एक आनी एकाक प्रकाशित करतात. देवाच्या राजाक लागीं जावच्याक देवा पेल्या मोगाचो मान उपादेश पाळचो पडटा आनी ह्या खातीर मोगान पयस वेचें पडटा. मोगान पयस वेचें म्हळ्यार वेगळा सार वा एकामेका पयस रावचें म्हूण अपार्थ करिनाकात. मोगांत पयस वेचें म्हळ्यार मोगांत गुंड वेचें, मोगांत बुडचें. मोग करचे खातीर कश्टांची वाट सयत चमकोवची, लांब कठिनायेची वाट सयत धरची. अशें देवा पेल्या मोगांत पयस गेल्ली देवा राजाक लागीं जातात. मोगांत मोटवी सुलभ वाट पावची ना, शॉर्टकट चलचे ना. देखूनच सांव पाऊल कोरिंथकारांक बरोवन मोगाची पट्टी वा वळेरी दिताना ती लांब करून दिता. म्हणजे त्याग, सॅक्रिफिसा, सेवे आणि निस्वार्थाचो मोग कर्ण कोण कितली पयशिली वाट चमकता ती देवा राजाक लागशिली जातात. ह्या खातीर मोगाच्यो वाटो सोदच्यो पडतात. त्यो वाटो सोंसणिकायेन चलच्यो पडतात. देवा राजाक लागीं जावच्याक, देवाक मानवच्याक.